म्हापसा कामरकाजन वाठारांतल्या बांयचे उदकाची पातळी देवूंक लागल्या। उदकाची पातळी देंवपाचें कारण कितें ताचो सोद घेवपा खातीर शुक्रारा सुमार 20 बांयांचे उदकाचें परीक्षण करपाचें काम सुरू जालां। ह्या वेळार आमदार कार्लोस आल्मेदा तशेंच थळाव्या वाठारांतले लोक हाजीर आशिल्ले। ह्या बांया कुशीकच्या वाठारांत सिवरेज प्लांट आयला आनी ही सिवरेज ह्या बांयच्या उदकान मिक्स जाता असोय दुबाव थळाव्यांनी व्यक्त केला। आनी हें जें उदीक आमी काडून जे पिड्यार केलें आनी वयल्यान कन्स्ट्रक्शनां येतात आनी डिस्ट्रॉय करता हे लँड फिलींग खजान फिल्डां आमची भरलेलीं आहा। आमी कंप्लेनी बसून दिल्ल्या आमकां लोक मारूंक बसून येयले आमी कंप्लेनी करता म्हणून आमचे टेनंट्स एसोसिएशन आहा कामार खजान आमी तेजेर वयर कंप्लेनी दिल्ल्या। पूण हांव मागता सरकाराशीन आमच्या MLAशीन की हेजेर कितें तरी उपाय काडचो म्हणून देव बरें करूं। तुमचें नाव सर? जॉन लोबो। You know which area comes to? This is falling under ward number 8, Kamar Kazan, but 7 and 8 is falling under constituency of Aldana for assembly. So this is our MLA is Carlos Perez. इश्यूज कितें जाला ट्रायल रन केला आनी ते उदो आहा तें ओडून घेताले कित्याक चेंबराचे लिकेज जाता म्हणून ते चेंबर क्लीन करून मागीर ते चॅक करूं सोदतात खंय ते लिकेज जाता ते उदो ओडलें तेन्ना ते ग्रावंड वॉटर आनी एक पाटी ग्रावंड वॉटर आसा ते बांय आहा ते बांयचें उदो ग्रावंड वॉटर सो तें उदो ग्रावंड वॉटर ओडलें तेन्ना बांय सुकपा लागलें आनी आमचे कामार काजान आखूय ते बांय सांगपा सुकपा लागलें।